नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। आनीक सद्याक आमी खंय आसात हें तुमकां सांगपाची गरज ना, चड खंय भोंवपाची गरज ना आनी कॅमेरा असो घुंवडावनूय दाखोवपाची गरज ना। आमी सद्याक आसात गोयच्या बाजारपेठेक, म्हणल्यार कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा मडगांव। पूण मडगांव ते पेडणे मेरेन जेन्ना आमी राजकारण म्हणटात तेन्ना एक नांव आमचे मुखार येता, तें म्हणजे गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री तशेंच पेडणेचे आमदार आदले मनोहर एलायस बाबू आजगांवकार। सर, वी वेलकम यू टू द शो। येस, शो मस्ट गो ऑन हो एक तुमगेलो सामको फामाद डायलॉग, एक सामको फामाद स्टेटमेंट। ताजेर भरपूर मीम्स आयल्यात, ताजे बरोबर भरपूर व्हिडिओज व्हायरल जाल्यात। शो मस्ट गो ऑन म्हणटा आसतना शो मस्ट गो ऑन सद्याक खंय, मडगांव काय पेडण्यां हें म्हाका दिसता हांव न्ही आख्खें गोंय तुमकां विचारपाक सोदता। शो मस्ट गो ऑन हे चड करून आता पेडण्यात जावपाचें आहा। शो मस्ट गो ऑन आनी पेडण्याक हांव परत येवपाचो आहा आनी परत रावतलोच। हें म्हाजें धोरण आहा। ही सामकी एक ब्रेकिंग न्यूज, कारण खूब खूब तेंप जालो गोंयकाराच्या मनाक तें आशिल्लें कित्याक लागून मडगांव न्ही म्हणटा तुमी, म्हणजे पेडण्याच्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडलो म्हणून काय मडगांव हांगा तुमकां सद्याक आनीक कितें, म्हणजे कित्याक आमी जेन्ना बीजेपीचे म्हणटात, जेन्ना लास्ट 2022 इलेक्शन जालें, दिगंबर कामत तुमच्या अगेन्स्ट काँग्रेस पक्षाचेर उबो रावला, आतां सद्याक तो बीजेपीक आसा, म्हणजे हाजे खातीर तुमचें कितें हें आसा काय? ना ना, पेडणे ही माझी सारकी जन्मभूमी माझी मडगांव, पण कर्मभूमी माझी पेडणे। तेजे खातीर पेडणे हे माझे सारकी कर्मभूमी आनी पेडणे म्हाका काम केलां गेली 20 वर्सां आनी फुडें म्हाका दाखोवपाचें। पेडण्यान म्हाका म्हाजे कामाची पावती म्हाका दिली म्हणून पेडणे हे शहर म्हाका फुडें व्हरपाचें। पेडण्यान जेन्ना हांव पावलो 99, तेजे पयलीं हांव मडगांव आसलेलो 2 फावटी कावन्सिलर। हें गांधी मार्केट म्हणटा तें आमीच मुखार हाडलें। आज हांगा जितले वेंडर्स बसतात ते आमचेच वेंडर, जे रस्त्यार आसलेले तांकां रिहॅबिलिटेशन हांगा केलें आनी एक मार्केट तयार केलें। तेजे नंतर हांव कावन्सिलर जालो, तेंच्या नंतर 2-3 आंदोलनां केलीं हांवें, जे झोपडपट्टी आंदोलन, जे कोंकण रेल्वेचे तांकां रिहॅबिलिटेशन दिलें, जे रस्त्यार वेंडर्स बसतात तांकां हांगा शिफ्ट केलें। मागीर हांव कावन्सिलर जालो। तशेंच आमचे समाजाचे संघटना मुखार हाडली। सेरावली हांवें जी घरां दिली, आज तें नांव आमकां दवरली, हांवें तशी घरां दिली। आनी मागीर म्हाका स्थान मेळ्ळें पेडणे, दारगळ। तेन्ना दारगळ पयली। जेन्ना हांव दारगळ गेलो 99 तेन्ना दारगळ ही परिस्थिती कशी आसलेली हे सगळे जाणत। स्वतंत्र जावन सुद्धा दारगळा भितर न्याय मेळुना लोकांक। दारगळ उदक मेळुना, रस्ते मेळुना, लायट मेळुना, ही परिस्थिती। आनी जे पार्ट्यो ज्यो आसलेल्यो तेन्नाय तुजी बीजेपी, एमजी, काँग्रेस पार्टी आसलेल्यो, पण पार्टीनी सुद्धा तो मतदारसंघ एक भुयारान दवरल्या भशेन दवरलो। एमजीन त्या पार्टीचो यूज करून घेतलो, कारण लोक अशे आसलेले की एमजी शिवून दिसल्या उपरांत मतां मारताले। आनी त्या हेजे भितर हांव पावलो। हांवें परिस्थिती थंय पळयली। एज्युकेशनान लोकांचें लुकसाण जातालें, रस्ते ना म्हणून लोक इस्कॉलान पावी नासलेले, रस्ते म्हणटा ते नसलेले 15-15, 10-10 किलोमीटर लोकांक चलत वचपाक पडटाली, ही परिस्थिती। आनी एक म्हाका संदी मेळ्ळी देवाच्या कृपेन त्या मतदारसंघान काम करपाची, आनी ती एडवांटेज हांवें सोडूना। हांवें म्हटलें काम पयलीं ह्या मतदारसंघान करया, पार्ट्यो बिट्यो सगळ्यो कुशीन दवरया। आनी हांवें थंयच्यान बंड गोमेस केलें। म्हणटा मेन पयलीं हांव काँग्रेसीन थंय आयलो, कारण पावर नासतना थंय काम करूं शकनासलो। तुमचो हो जो स्टेटमेंट आसा तो खूब म्हत्वाचो आनी खूब इम्पॉर्टंट, आनी म्हाका दिसता एक ब्रेकिंग न्यूज कशी, कारण आज सगळेच आमी जेन्ना पळयतात खतखते जाल्ले आसा। तुमी म्हणटा परत आमकां पेडणे वचपाक जाय आपल्याक, आतां परत पेडणे गेलोच म्हणून जायना। मोठो प्रश्न येता तो म्हणजे बाबू आजगांवकार वील कंटेस्ट ऑन व्हिच टिकेट, कारण तुमकां लोकांनी काँग्रेसीकय पळयला, तुमकां लोकांनी एमजीपीकय पळयला, तुमकां लोकांनी बीजेपीकय पळयला। तुमी एमजीपीक आशिल्ले, कशे बीजेपीक गेले हें सगळ्यांक खबर आसा। म्हणजे आतां सद्याक बाबू आजगांवकाराक पळयता आसतना ही इज फेस ऑफ व्हिच पार्टी, काय ही इज कंटेस्टिंग इंडिपेंडंट? कारण तुम्ही ज्या पद्दतीन सांगले त्या पद्दतीन एक गजाल प्रूव जाता की तुमकां पार्टी लागना, यू आर कंटेस्ट, इवन इफ यू आर कंटेस्टिंग ऑफ युअर ओन, जाल्यार तुम्ही थंय निवडून येवपाक शकतात। हांव लोकांनी म्हाजे विश्वास केल्लो आहा आनी त्या भाशेन जसो डेव्हलपमेंट हांवें पेडण्यां दाखयलो, पेडण्यां पावर घेवन काम करून दाखयलो। कारण म्हाका ते पावराचेर म्हाका काम करपा आहलेलें, पार्टीचेर काम करपाचें नासलेलें। पार्टी भितर घुसलो हांवें एडवांटेजाक, पार्टीचे भितर घुसप म्हणल्यार पावर घेवपाक आनी पावराचेर काम करून लोकांक दाखोवपाचें, आनी तो लोकांक कॉन्फिडन्स जालो।
एमजीन सुद्धा हांव गेल्लो तेन्ना सुद्धा एमजी काही पयलीं सांगलें म्हाका पावर मेळटा जाल्यार हांव येता तुजे बरोबर आनी आयलो लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो हें लोकांक खबर आहा की 100% पावर मेळ्ळ्या परत बाबू काम करतलो आतां तुमी सांगले त्या प्रमाणे की एमजीचे धोरणाचे हांव भितर सरलो आनी मागीर हांवें बीजेपीन प्रवेश केलो बीजेपीन प्रवेश केन्ना केला जेन्ना म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बीजेपीन केलो तेन्ना हांवें काँग्रेस बीजेपीक प्रवेश केलो आनी बीजेपीन म्हाका तें डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत दिलो आतां लास्ट टायम जेन्ना बीजेपीन म्हाका टिकेट नाकारली तेन्ना बीजेपी म्हणपाक लागले की सर्वे बरोबर ना मडगांव कितें सर्वे ताजो बरोबर आसलेलो तर म्हाका मडगांव सीट म्हणजे तुम्ही म्हणतात की बीजेपीचेर तुम्ही खुश ना म्हणून कारण मडगांव हांगा खबर आसा सगळ्याक 12 वर्सां जाली हांगा फक्त एक फेसाचेर हांगा राजकारण सद्याक चलता तरी तुम्ही फायट दिली कॉम्पिटिशन दिलें हांवें कॉम्पिटिशन दिली थंय कारण जे मडगांवान म्हाका दिलें मडगांव काम नासतना हांव मडगांव रावलो म्हाजें कार्य कांय ना म्हाजे कावन्सिलर आसतना 99 कार्य आसलेलें त्याच्या फुडें आमी वचूं शकूना मडगांव पण पेडणे म्हणटा तें हांवें काम केल्लें पेडणे मतदारसंघ म्हाजी कर्मभूमी जाल्ली सारकी आनी थंय म्हाका जेन्ना बीजेपीन दिल्या परत हांवें म्हटलें लास्ट आतां हें हांव बीजेपीन आसतलो आनी पार्टी आनी चेंज करपा ना पण थंय एअरपोर्ट हाडलो आयुष हॉस्पिटल हाडलें आनी एडवांटेज म्हणटी म्हाज्या लोकांक मेळूना इतलो त्याग करून सॅक्रिफायस करून जे प्रोजेक्ट आमी थंय हाडले तेजो फायदो लोकांक दिवपाक म्हाका मेळूना तें म्हाका दूख दिसता खंय तरी कारण हांव आंदोलन करून मुखार सरलेलो मनीस गटारांतल्यान म्हणटा ते आमी असेंब्ली पर्यंत पावल्ले मनीस आनी जेन्ना म्हाका झगडपाक जाय तेन्ना ते म्हाका झगडपाक मेळूना कारण येदे व्हडली प्रोजेक्ट हाडून म्हाका ते लोकांक दिवपाक मेळूना हें खंय तरी म्हाका दूख दिसता आनी तें दिवना आनी येदे व्हडलें लुकसाण जालें मतदारसंघाचें तें पळोवन खंय तरी फील जाता म्हणून हे फाटी इलेक्शनाक हांव रावतलोच म्हणून हांवें अनावन्स केलें आतां बीजेपी बरोबर हा बीजेपीन पळोवपाचें कितें आहा तें पूण फाल्यां समजा बीजेपीन समजा जर सांगलें की आमगेलो ऑलरेडी थंय सिटींग MLA आसा प्रवीण नार्लेकार किंवा जर समजा जर ते थंय परत सर्वे करता आनी ते तुमकां सांगतात की तुमी थंय कंटेस्ट करपाचे तुमी अशें आसा तशें कंटिन्यू करतले किंवा तांणी समजा सांगलें की ना तुम्ही जाय जाल्यार मडगांव खंयच्या दुसरी पार्टीच्या टिकेटीचेर रावतात जाल्यार आमी पेडणे अशें करना कित्याक आज अशी एक परिस्थिती आसा की बीजेपीच्या बरोबर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 3 ते 4 फेस आसात जावं तो सिटींग MLA आसतलो जावं ते कोण तरी पयलींचे तांचे अध्यक्ष आमदार आसतले तुमकां दिसता की बीजेपी हातूंत भितर खंय तरी गेमी खेळटा कारण एक फावटी कोणे तरी हो स्टेटमेंट केल्लो ना म्हाजें चड म्हणणें आहा कितें की हांव 4 इलेक्शन हांव थंय ऑलरेडी जिखलो पेडणे लोकांनी म्हाका साथ दिली म्हाका पार्टी म्हूण लोकांनी साथ दिवना बाबू आसगांवकर म्हूण लोकांनी साथ दिली आनी लोकांनी काम करपाची संदी दिली आनी तें काम करून दाखयलें एक विश्वास बसलेलो पण लास्ट मिनटाक आमी सगळे बीजेपीन म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केल्या प्रमाणे बीजेपीचेर एक म्हाका विश्वास जाला आनी म्हणून आमचो प्रमोद सावंत हा तो बरें काम करता गोंया मुखार व्हरपा खातीर ताका टेको दिवपाचें हांवें काम केलें पण ह्या फाटी जें पेडण्या भितर जें जाला इनजस्टीस कारण पेडण्या उदरगता खातीर एकदम स्ट्रॉंग पावल मारले अख्खे मतदारसंघास कनेक्टिंग रस्ते केले गांवाचे हॉटमिक्स रस्ते केले 2 ब्रिजी बांधली जे मशान भूमी थंय नाच म्हणटाले जावचीच ना म्हणून ती मशान भूमी करून दाखयली अशे रितीन थंय जो डेव्हलपमेंट विकास बोट दाखयत थंय विकास असो हांवें करून दाखयलो आनी एक बीजेपीचे म्हाजो विश्वास आसा की बीजेपी त्या प्रमाणे कार्या प्रमाणे ते फुडें व्हरतले म्हणून आता तू जे सांगता की तू खंयच्या हेजेर रावतलो की तें लास्ट मिनिटाक कळटलें कितें आहा तें पण आमी अजून पर्यंत हांव बीजेपी बरोबर आसा सद्याचें राजकारण तुमकां कितें दिसता स्टेटस कसो आसा कारण आतां सद्याक तुमी एक अशे मनीस जे पयलीं MGPक आशिल्ले मागीर बीजेपीक गेले आनी सद्याक MGP वर्सीस बीजेपी जरी ते बरोबर आसात तरी आमकां आयकुपाक येता खास करून गोविंद गावडे वर्सीस दीपक ढवळीकर आनीक CMालो तो स्टेटमेंट जो ताणें पिर्योळा घेतिल्लो ना तें तुमी जे सांगतात तें पॉलिटिकल तुजें पण तेंच्यांनी म्हाका दिसता MG आनी बीजेपी भितर ऑलरेडी आजचो स्टेटमेंट हांवें पळयला प्रमोद सावंतालो तेंचे सगळे हाय लेवल जाल्ले आहा आनी हाय लेवला प्रमाणे तेंचे डिसिजन जातले म्हाका तेजे भितर चडशे पडपाचे ना MG या बीजेपी या काँग्रेस अशें धरून म्हाका तेजे भितर पार्टी भितर चडशे म्हाका जाय म्हाजो मतदारसंघाचें काम जालें म्हणजे तुम्ही म्हणटात की इंडिपेंडेंटली बसून जर तुम्ही कंटेस्ट करतात पार्टी मागीर तुमच्या कामा खातीर लोक तुमकां परत निवडून हाडटले तुमकां विश्वास आसा लास्ट डिसिजन ह्या लोकांचेर आसा लोक जशें सांगतात तशें आमी लोकां कडेन फुडें वयतले न्ही आमी जेन्ना
जेन्ना बीजेपी ना म्हणटले तेन्ना लोकां फुड्यान वयतले आमी. आनी जे ह्या मतदारसंघात पळोवपाक गेल्यार प्रवीण आल्लेकर हो सारको फेल जाल्लो. हेणे जे कार्य फुडें व्हरपा जाल्लें तें व्हरून प्रवीण आर्लेकर सद्याक बीजेपीकूच आसा बरोबर आहा, पण तेणे काम करूं ना. म्हाजे कितें आसलेलें आतां उदकाचो प्रश्न आसलेलो, वॉटर प्लांट जो चांदेल आमी घातलेलो, उदक ना तेन्ना तो प्लांट हाडलो आनी तें उदक पावचें ना म्हणून दुसरो प्लांट थंय घातलो, पण तो फुडें व्हरपाचें काम करना. आमी राजन आल्लेकरान जे अधुरें काम सोडलेलें हांवें तें फुडें आयलें काम कंप्लीट करून दाखयलें. तसो बस स्टँड, जशें गार्डन, जे ना तें आनी जे लोक सांगता तें व्हरपाचें फुडें हांवें काम केल्लें. म्हणून आज लोकांक ती एक तरेची अपेक्षा म्हाजे कडल्यान, लोकांचो प्रेम आपुलकी सगळी आहा, पण अपेक्षा आहा की हे बाबू फुडें व्हरतलो आनी आमकां न्याय मेळटलो म्हणून. आज आमी जेन्ना पेडणे पळयतात म्हणजे तेंगशेवेलें राज्य गोंयचें, आनी पेडण्या आज तुमी जसो म्हणला की 2 डेव्हलपमेंट जे व्हडले आसा ताची नांवां तुमीच घेतिल्ली आसा. एक म्हणजे आयुष हॉस्पिटल, दुसरें म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा. खंय तरी तुमकां दिसना की एक थंय जे लोकल्स आसात ते पयलीं पासून चॅलेंज फेस करताले, अजुनूय थंय एक चॅलेंजींग तांकां एक कितें तरी एक थंय मुद्दे आसात आनी ते थंय सॉर्ट आउट किंवा सॉल्व जावपाक जाय. कारण अजून बरोचसो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू थंय चल्ला. फाटीं आमी जेन्ना एक आमच्याच कार्यावळींतल्यान आमी लोकां म्हऱ्यान गेल्ले, अशें दिसून आयलें की दे नीड सम मोर चेंजीस, दे नीड सम मोर डेव्हलपमेंट. रस्त्यावेलो डेव्हलपमेंट आनी लोकांचो डेव्हलपमेंट हातूंत भितर डिफरन्स आसता. डेव्हलपमेंट हो जाल्लो आहा तो फुडें व्हरपाचो. डेव्हलपमेंट हो कंटिन्युअस प्रोसिजर आहा, तो फुडें वतलोच. पण एम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रश्न आसलेलो आनी एम्प्लॉयमेंटा खातीर हे एअरपोर्ट आनी आयुष हॉस्पिटल थंय आयले. थंय तांकां तितली संदी मेळूं ना आनी आमी हाडलो आनी संदी दुसऱ्यांनी घेतल्यो. आनी त्याचे खातीर एक आवाज आमी आयकनात असेंब्लीन, जो आमदार तेंचो काडटलो आनी लोकांक. कित्याक लागून दिसता तुमकां की तुमी जशें म्हणलें की ऑलरेडी यू हॅव पॉइंटेड आउट एट प्रवीण आर्लेकर हू हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम बीजेपी इज अ बिग फेल्युअर इन युअर प्रिवियस कॉन्स्टिट्युएन्सी, दॅट इज इन पेडणे. आतां हे तुमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुमकां कित्याक लागून दिसता, वॉट इज द मेन इश्यू की तो ते आवाज मुखार काडना? ते म्हाका खबर ना, ते पार्टीन विचारपाचें आनी आमी विचारूं शकना आनी आमी तेच्या बद्दल आवाजूय करूं शकना कारण पार्टीचो आमदार आहा थंय. पण त्या लोकांचेर इनजस्टीस जाले. आज ते टॅक्सी दवरपा खातीर तांकां एडवर्टायजमेंट भीक मागल्या भशेन थंय मागपा पडटा. लोकांनी सॅक्रिफायस पेडणेकरांनी केला. जी अख्खी जागा, येदी व्हडली जागा, करोडांनी जागा खंयचो मतदारसंघ दिता रे, पण ह्या करोडांनी जागा ह्या पेडणेकारांनी दिला, पण त्याचो लाभ ह्या पेडणेकारांक मेळूना. जो पेडणेकारांक बसून हे सगळे मेळपाक जाय ते मेळूना. ह्यो एअरपोर्ट हाडपाक आंदोलन केलें, रस्तो बंद केले, केदो व्हडलो आंदोलन केलो, हे खेचून हाडलेलो एअरपोर्ट आमी हो. कारण आमच्या लोकांक संदी पयलीं मेळपाक जाय. मागीर हांव गोंयकाराचे हांव अगेन्स्ट ना, गोंयांत सुद्दां नोकरी मेळपाचें हांव अगेन्स्ट ना, पण पयलें स्थान आमकां मेळपाक जालें गोंयकाराक आनी सांगून दिवपालें हें तुमी दिलां म्हणून हें तुमकां मेळटा. आनी मागीर तुमी सगळे आज सगळ्यांनी थंय लूट केल्ली आसा. सगळे गांवांतले लोक बसी येतात आनी कितें येतात आनी आमचो लोक दोळे उगडून पळयता हें कितें चल्लां काय. हें एक फील जाता. पूण तुमकां दिसता करपाक हांव पडतो. पूण तुमकां दिसना की सद्याक पार्टेन तुमी आसूं नासूं हो प्रश्न ना, पूण जर लोकल्साचे जर तर इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, तुमकां दिसना की थोडे लोकल्साक घेवन तुमी चीफ मिनिस्टराक मेळचे किंवा स्थानीक आमदाराक मेळचे किंवा ही सगळी कामां करची? ऑब्वियसली ते चालू आसा म्हणून खबर आसा, पूण मातशें ऑन अ हायर नोट ना. आमी त्या बद्दल आमी चालूच आहा तें, पण तुगेले मेन म्हणटा ती आल्लेकरान झगडो. तो आमदार, ताका पावर आहा आनी तो झगडू शकता आनी करूं शकता. फाल्यां म्हाका सांगीत समज पार्टीन बाबू तूं फुडें सर, आमी करूं शकतात तें. पण जेन्ना तो आसतना हांव तेजे विरोध उलोवप म्हणल्यार अख्खें विरोधक जावपाचें. म्हणून म्हाका ह्या फाटी मतदारसंघांतल्यान ती पावर घेवपाची आहा. मतदारसंघान म्हाका आपयता, मतदारसंघाची आपुलकी आहा, प्रेम आहा आनी तेंची अपेक्षा आहा बाबू कडल्यान हें फुडें जावचें म्हणटा. तेजे खातीर हांव हे फाटी लोकांक विश्वासान घेवन परत एक फाटी पेडणे हांव रावतलोच. तुम्ही ज्या पद्दतीन पेडणेकारांचो आणि पेडणेचो मोग पळय उक्ताला, म्हाका दिसता ऑब्वियसली पेडणेकार सगळे पळयतातच आनी अख्खें गोंय पळयता. जशें हांवें स्टार्ट केल्लें मडगांव ते पेडणे मेरेन, मडगांव ते पेडणे मेरेन म्हणटा आसतना तुमी आठवड्यांतल्यान कितले दीस पावतात सद्याक पेडणे, आनी पेडणेकार तुमकां कितें सांगतात? पेडणेकारांक पयलीं हांव जाता तितलो टायम दितालो. केन्नाय फोन केल्यार म्हाजो फोनाचें उत्तर आसतालें. मिस कॉल सुद्दां आसल्यार तांकां फोन करून हांव तांकां पावतालो. त्या दृश्टीन म्हाजें तें जाणात की आमचो एप्रोच लागीं आहा. पेडण्या आज तो प्रवीण आल्लेकर हो थंय रावता, पण कितले फाटी लोकांक मेळटा म्हाका खबर ना. पण म्हाजो संबंद हो लोकां कडेन घरगुती. अजून तुमी वचून बी मेळटात पेडणेकाराक, पेडणेच्या लोकांक?
तशें तुमचें काम चालूच आमी आसा. आपयल्या उपरांत हांव आसाच तेंचे बरोबर. हांव तेन्ना केन्नाच ना म्हणना तेंका सगळ्या बाबतींत. पण आतां जेन्ना हांव खंय फंक्शन घेतात आनी कितें घेतात तेंका हो आल्लेकर वचून धमकी दिता की त्या फंक्शनाक बाबूक आपयचो न्ही म्हणून. अशे तरेन तेजो प्रेशर चल्लोला. तरी पासून लोक म्हाका आपयतात. काल व्हडलो टोर्नामेंट जालो तेंचो क्रिकेट दारगळ, हजारांनी लोक म्हाका आपयलो थंय. ओपनिंगाकय आपयलो आनी डिस्ट्रिब्युशनाकय आपयलो प्रायज. अशे रितीन लोकांचे हें आहा. तुम्ही म्हणटा की लोकांकय वचून थंय बाबू आसगांवकार परत जाय. हांव आतां तुमच्या पार्टी वेल्यान आतां मातसो दुसऱ्या पार्टीचेर वता. कारण आतां सद्याक आमी गोंयांक जशें म्हणटात एका वटच्यान रुलिंगाकय खतखतें जालें म्हणटात, ओपोजिशनाकय खतखतें जालें म्हणटात. कोण कोणालो कात कितें कांय कळना. एक म्हणजे एक नवोदित पार्टी, a new party which already has a single MLA in our Goa Legislative Assembly. I am talking about Revolutionary Goans Party, RGP आणि मनोज परब. बाकीचे मागीर आम आदमी पार्टी आसतली, गोवा फॉरवर्ड आसतली. पूण खास करून हांव तुमकां आरजीपी हाजे खातीर विचारता. कारण आरजीपी खुबशे इश्यू घेवन एक एक फावटी मुखार वता. एक एक फावटी अशें म्हणटात की बरे इश्यू आसता, वायटूय इश्यू आसता. आतां प्रत्येकाक खबर आसता खंयचो बरो इश्यू खंयचो वायट इश्यू. तुमकां कितें दिसता? न्ही, पार्ट्यो सगळ्यो पार्ट्यो बरें काम करता. आपली पार्टी मुखार वचपा खातीर तो प्रयत्न करतात. हय. पार्टी भितर आनी म्हाज्या भितर खूब डिफरन्स आसा. हांव इंडिव्हिज्युअल आंदोलन करून मुखार सरलेलो मनीस आनी इंडिव्हिज्युअल प्रगती केल्लो मनीस आनी ह्या पार्टींची एडवांटेज घेवन फुडें सरलेलो मनीस. पार्टीन जशी जशी म्हाका पावर दिला तस तशें हांवें काम केलां. कारण म्हाका पेडणे मतदारसंघ जो आसलेलो हो 35 वर्सां भुयारान दवरल्या भशेन आसलेलो. ताका भायर काडपा जालो आनी लोकां भितर विकास पावपा जालो. आनी विकास कितें आहा तो आमी फुडें व्हरून दाखयला लोकांच्या हाजेर. आज हांव त्या लोकांक खंयच्या बाबतीन हांवें कमी दवरला ते तेंच्यांनी सांगचें. सगळ्या बाबतीन सगळ्या थरांतल्यान हांवें हें केलां, तुजें विकास केल्लो आहा. आनी म्हाका एक तरेची संदी तशी मेळ्ळी थंय काम करपाची आनी तें हांवें काम केलां. म्हणून म्हाका परत आनी एक फावटी थंय हें जो एम्प्लॉयमेंट आनी जें कितें आहा पळय तें दिवपा खातीर परत म्हाका थंय संदी हांव दिवपाक सोदतां. आनी तेंकां सगळ्यांक विचारून, कारण मतदारसंघ हें म्हाजें देव आनी तेंकां विश्वासान घेवनूच हांव फुडें सरतलो सगळ्या बाबतींत. पण आतां लास्ट जो आहा पावल म्हाजो तो हांवें बीजेपी म्हणून धरलो. आनी बीजेपी सद्या प्रमोद सावंत बरें काम करता, मुखार बरें व्हरता, तेजो म्हाका विश्वास आसा. आनी त्या विश्वास जे धरून हांव अजून सारको बीजेपी बरोबर आसा. कारण लास्ट टायम म्हाका हांगा घातलो मडगांव हांव रावलो आनी मडगांव तूं जाणा पळयता मडगांव भितर की तो सीट अशी म्हाजो न्ही. तरी पासून रावलो हांव, फेस केलो. म्हाका लास्ट मुमेंट तेंच्यांनी सांगलें की तेका ब्लॉक तरी कर म्हणून. तेका ब्लॉकय केलो आमी सारको मडगांव भितर. आनी तें आमची कितें आहा ताकद ती दाखयली. कारण ह्या सावथा भितर कमीत कमी 7-8 हजार तरी लोक म्हाजो आहा. एक बाबू आसगार आवाज केला 1000 लोक भायर सरूंक शकता. हाजे खातीरच एक तुमकां एक स्पेशल प्रश्न. आज सद्याक मडगांवाकय आमकां खबर आसा परिस्थिती कितें आसा. म्हणजे आमकां जरी खबर आसा की स्थानीक आमदार स्ट्रॉंग आसा तर सुद्दां हांगा खुबशे विरोधक तयार जाल्ले आसात. एक एक फावटी मदीं आयकुपा येता की विजय सरदेसाय फातोडेच्यान मडगांव कंटेस्ट करतलो. एक एक फावटी आयकुपा येता की आमकां खबर आसा की चिराग नायक तोय आपल्याले खंय तरी काम करता. दुसरे वटच्यान खंय तरी प्रभाव नायक आसा जाग्या हाज्या खातीर म्हणजे बाबू नायका खातीर लोक सगळे वळखतात आनी ताणें आपल्याली एक इमेज बरी केल्ली आसा. आज मडगांव हे सगळे आसात, बाकीचे लिडर आसात. हे सगळे लिडर कंटेस्ट करता आसतना फाल्यां समजा जर तर सगळ्यांनी सांगलें की तुमी कंटेस्ट करात, तांचे थंय वोट्स फुट्टले आनी तुमी जिखतले, अशी परिस्थिती आयल्यार कितें जातलें? मडगांव म्हणटे म्हाजें कार्य ना आतां. म्हाजें मडगांव म्हणटे 99 म्हाजें कार्य. तुमी सामको हांगा मडगांवाचेर फुल स्टॉप मारतात. फुल स्टॉप. म्हाजें कार्य आहा तें पेडणे. आनी जें म्हाका कार्य दिलें, म्हाजी टॅलेंट, म्हाजो चॅलेंज मडगांव पेडणे जेन्ना हांव आमदार जालो, मंत्री जालो, म्हाजें एकच धोरण. जेन्ना म्हाका पर्रीकर आसतना म्हाका पर्रीकर सांगतालो, जेन्ना दिगंबर सोडून गेलो बीजेपी तेन्ना म्हाका म्हणटालो, हांव म्हटलें म्हाका पावर जाय, पावर नाल्यार हांव रावूं शकना तुजे बरोबर. कित्याक लागून दिसता तुमकां पावरच जाय? कारण पावर नासतना कांयच कामां जावपाक शकनात बी अशें कितें आसा? जावना न्ही. कारण पावर ना थंय कामां जावन थंय पावर आसून सुद्दां ह्या लोकांनी. कारण फाल्यां समजा तुम्ही एक आमदार म्हणून निवडून आयले पूण समजा जर तर तुमकां ऑपोजिशनाक बसचें पडलें ना, तेन्ना झगडून आतां पेडणे भितर झगडून कामां करपाची वेळ आयिल्ली आहा. तेन्ना पावर घेतल्या शिवाय काम करूंक शकना. कारण 35 वर्सां तो डेव्हलपमेंट नासतना दवरलो थंय. एकटो कोण रिपोर्टर आवाज करनासलेलो, एकटो कोण तुगेलो पार्टी आवाज करनासलेलो. हे सगळ्यो पार्टी आसलेल्यो. कित्याक थंय उदक पावना, कित्याक रस्ते जावना, कित्याक लायट पावना, कित्याक ब्रिजां व्हडली व्हडली जावना.
हे सगळे जे जाला ते पावर घेऊन यूज केले. कारण आम्ही पळय हांव बीजेपीन गेलो पीड वजरी ब्रिज आम्ही केलो, काँग्रेसीन आयलो थर्मास ब्रिज केलो, अशी रितीन कामां केली. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की पावर असल्यार बसून थंय पार्टीचो आपल्याक फरक पडलो ना, घेतलो पार्टीक हांवें यूज करून घेतलो आणि काम केलं. आणि आता माझे सगळे कामां जाले. आता म्हाका जाय एम्प्लॉयमेंट तें करतलो. म्हाका झगडपाक रस्त्यार सुद्दां येवपाची गरज पडल्यार हांव रस्त्यार येतलो, कारण माझ्या कडेन ती ताकद आसा. पण आता कितें जाय तो डेव्हलपमेंट पावलो सगळो, पण एम्प्लॉयमेंट पावना. आणि एम्प्लॉयमेंटाक सगळे प्रोजेक्ट आमी हाडले थंय. ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंट आसा थंय एम्प्लॉयमेंट आसता अशें तुमी सदां म्हणटात. हय, आणि आता थंय होच प्रोजेक्ट असो न्ही एअरपोर्ट. अरे 1 करोड जमीन थंय एक्वायर केल्ली आहा. कितले प्रोजेक्ट येवं शकतले. आणि त्याच्या भितरले न्याय मेळपा जाय आमच्या लोकांक, आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक पयले प्रिफरन्स. तुवें म्हाका दिसता खंय तरी एक प्रोजेक्ट आयिल्लो विच इज डायरेक्टली लिंक विथ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेडणे पीपल. थंय कितें तरी मातसो मदीं बोवाळ जाल्लो. तुवें म्हाजो न्ही. हा, ओके ओके. पण पेडणे भितर कितें येवप हें हांवें केन्ना सोडूना. पेडणे भितर खंयचें काम हांवें दवरलां एक काम सांगचें म्हाका. पेडण्या भितर हर एक घरा भितर हांव पावल्लो आसा. आनी म्हाजी एक आपुलकी टचिंग आहा, आपुलकी आहा पेडण्या भितर. आनी लोकांक विश्वास आहा, म्हाजो प्रेम आहा, आपुलकी आहा आनी अपेक्षा. हीच अपेक्षा अशीच उरपाक जाय. आणि परत म्हाका दिसता पेडणेचे लोक खंय तरी आज हो इंटरव्यू पळयतलेच आणि पेडणेकार आमकां ही मेसेजी पावतली. आता सद्याक आयचे पॉलिटिकल सिच्युएशन आमी ऑलरेडी उलयल्यातच, पूण आयचे पॉलिटिकल सिच्युएशन आणि फाल्यांची तुमची पेडणेची चॅलेंज हे दोन्ही जर पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां कितें दिसता? एक कन्क्लुजन हांगा म्हाका तुमचें जाय. पॉलिटिकल भितर हांव पळयता प्रमोद सावंतालें काम बरें मुवमेंटाचें फास्ट. हर एकट्यान मनशान आपली जबाबदारी धरली जाल्यार कोण खंय कमी वचना. आतां म्हाजे भितर म्हाका बीजेपींतल्यान मंत्री जावपाक मेळ्ळो, काँग्रेसींतल्यान मंत्री जावपाक मेळ्ळो, एमजींतल्यान मंत्री जावपाक मेळ्ळो. माझे धोरण एकच आसलेलें. हांव सगळे अख्खे गोंयचे चिंतनासलो. हांव चिंततालो मतदारसंघ आनी म्हाका जे पोर्टफोलियो मेळ्ळ्या त्याचो न्याय गोंयान कसो मेळटलो. जे टुरिजम दर, जे पंचायत दर, जो स्पोर्ट्स दर, हांवें हर एक थेरा भितर काम केल्लें. स्पोर्ट्सान स्पोर्ट्स पॉलिसी हाडली, स्पोर्ट्सान नॅशनल गेम्स हाडल्यो, हे हांव हाडपी. लुसोफोनिया गेम हांव हाडपी, नॅशनल गेम हांव. तुम्ही मंत्री असताना एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून तुमच्या गोंय राज्यान काम पळयलां, टुरिझम मिनिस्टर म्हणून पळयलां. सण भरना वेळार सुद्धा सगळे कशे तुम्ही ऍक्शन घेतला आणि बाकीचे काम तुमचे आसा ते सगळ्यांनी पळयलां. पूण हे सगळे पळयत आसतना फाल्यां जर तुमकां निवडून येवपाक जाय आणि परत एक खंय तरी समजा जर अशें जालें, हांव आतां पयलीं आमी जे स्टार्टिंगाक जे पळय प्रश्न आशिल्ले तेच परत एक तुमकां क्वेश्चन विचारपाक सोदता. तो म्हणजे एमजीपी बीजेपी फाल्यां अशी परिस्थिती आयली की तुमकां जर एमजीपीचेर कंटेस्ट करचें पडलें जाल्यार कितें? ना पळय तें लास्ट चिंतपाचें. हांव इतले बेगीन तुका बीजेपीचे विरोध हांव वचना. बीजेपीच हांव सारको. हांवें आनी त्या प्रमाणे हांव ज्या ज्या पार्टीन गेला हांवें केन्नाच गव्हर्मेंट उडोवना. गव्हर्मेंट केल्यात पण गव्हर्मेंट कोणाचेच उडोवना. आणि गव्हर्मेंटा वचून माझ्या मतदारसंघात भितरल्यान एडवांटेज घेतले. आणि तुका सांगलें तशें म्हाका जे खातें मेळ्ळें त्या खात्याचेर हांवें हें दिलें. टुरिजमा भितर गेलो, जे बिचीस आसात ते क्लिनींग दवरपा खातीर हांवें भरपूर हें केलें, काम केलें. ब्युटिफिकेशन हाडलें सगळे भितर. हे सगळे काम आमचे पंचायती भितर जे सॅलरी लोकांक मेळनासलेली, फिक्स जावन आसलेली तांकां फिक्स केले. सगळ्यांक सॅलरी वाडयली. 200 रुपयान आनी 300 रुपयान भुरगे कामाक लागताले, तांकां गव्हर्मेंट सॅलरी लायले. हे कामां आमी केले. हर एक खात्या भितर हांवें नांव दवरलेलें. एका वडच्यान लोकांचो असो आवाज येता की सिनियर जे कोण पॉलिटिशियन्स आसात तांणी सद्याक आपणे कुशीन सोडून जे कोण ज्युनियर आसात, नवे युवा आसात, जावं ते पॉलिटिकल लिडर्स आसतले, जावं ते एंटरप्रिन्युअर्स आसतले, जावं ते आर्टिस्ट आसतले, जावं आनी कोणी आसतले, तांणी मुखार सरून आज पॉलिटिक्सांक वचचेत. हे सगळे पळयत आसतना गोंयचे 2 सामके स्ट्रॉंग लिडर्स जे सद्याक असेंब्लीक नात. एक म्हणजे आमचे बाणावलेचे आदले आमदार, गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव आणि गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि पेडणेचे आमदार आदले बाबू आजगांवकार. हे 2 जाण अकस्मात खंय तरी आयले. आमी परत आमच्या आसा तशा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून आमी कंटेस्ट करतले म्हणून तुम्ही बोवाळ केलो. तुम्ही आणि चर्चिल आलेमांव सद्याक जरी लागीत आसा तरी तुमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी भरपूर पयस. हे सिच्युएशन तुम्ही कशें पळयतात? म्हणजे युवा नेतृत्व किंवा युवा थंय पॉलिटिशियन निवडून येवपाचे आणि जे कोण एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन आसात तांणी परते असेंब्लीक वचपाचे. आता युवा म्हणजे आता पळयलें तुवें प्रवीण आल्लेकरा बद्दल कितें
तर राजेन कोरगांवकरा बद्दल लोक कितें म्हणटात आनी आमचे बद्दल लोक कितें म्हणटात म्हाका तेजे भितर वचपाचें ना. काम केला तो मनीस फुडें सरतलो. हांव सोशल फिल्डान आयला, म्हाजे आतां इतले वेंडर्स आहा. हय, आज एक सिटी मारल्या उपरांत 1000 लोक भायर सरता. कित्याक तुम्ही राजन कोरगांवकराचें नांव घेतलें. थंय एक नवो फेस म्हणून ताका पळयतात. तोय मडगांवचोच, तोय पेडण्या वता म्हणटा. सो म्हणजे कितें कामाचेर काम जाय न्ही, काम जाय. आनी म्हाका सांग, म्हाजो मतदारसंघ पेडणे म्हाज्या बरोबर रावलो कित्याक? हय, माझे इतले जे एसोसिएशनचे लोक आसा ते म्हाजे बरोबर रावले कित्याक? हांव एक धोरण, ह्या तुका समज काडलो हांवें फुडें, तुजें काम करपाक जाय तूं म्हाजे बरोबर आसतलो, तुजें काम करना लावन आसतलो. अशें इंडिव्हिज्युअल कामां केल्ली आहा. हर एक घरान हर एक लोकांची इंडिव्हिज्युअल कामां, म्हणून लोक म्हाजे फाटल्यान ना. बेस्टोच ना, तशी कामां करा मरे. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन किंवा एक यंग पॉलिटिशियन हाजेर फरक आसता. कामां जावपाक जाय, जो काम करतलो तो निवडून येतलो. आमी ताका सपोर्ट करपाक तयार आसा, पण कामां करा आनी दाखयात. आनी जे मनशार जाता ते चांदेल हांवें वॉटर प्लांट घातला, हे काडलो, दुसरो थंय पडलेलो आहा, कांयच मुवमेंट ना. हें बरोबर न्ही. एअरपोर्ट हाडलो, एअरपोर्टार आमचे भुरगे वचनात, कांय आवाज ना, असेंब्लीन आवाज ना, कांय ना, कांय ना. कितें हें चल्लां? कित्याक लागून तुमकां दिसता की एअरपोर्टाचेर जाय तसो एम्प्लॉयमेंट जालो ना? एक शेवटचो प्रश्न आमी घेवन आमी हांगा हें सोंपोवया. कारण एअरपोर्ट म्हणटा तो नॉट ओन्ली लोकल इश्यू, नॉट ओन्ली नॅशनल इश्यू, कारण तो एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी ताचे खातीर तो इंटरनॅशनल इश्यू जाता. पूण लोकल्साक थंय कित्याक दिसता तुमकां प्रायोरिटी दिली ना? म्हणून हेजे वर्सान दिसता न्ही, टॅक्सीवाले रस्त्यार आयले, एम्प्लॉयमेंट जो हा मेन एम्प्लॉयमेंट, तेंचे मेन पोस्ट आहा, व्हडले व्हडले पोस्ट आहा, ते आमच्या लोकांक मेळूना. ते दुसऱ्याक बायलांकच मेळ्ळे. आनी तेजे भितर देखरेख ना. जो आयला तो घुसता आनी आपलो चान्स घेवपाक पळयता. पण आमच्या लोकांक एक तर सारखे फाटल्यान दवरले आनी लोक आज थंय मागता, रडटा, इतली हालत जाल्ली आहा. त्या हेजे भितर हांवें ठरयलें की आमच्या लोकांनी ठरयलें की बाबूक खंय तरी हाडपाचो पडटा. आनी हांव त्या लोकांक सोडून वचपी न्ही, त्या लोकांचें लास्ट मिनिट पर्यंत हांव काम करता. तर तुम्ही पळयतात आसतले की कशे तरेन गोंयचें राजकारण हांगा चलिल्लें आसा. आनी आमचे बाबू आजगांवकर सर जे आमगेले आसात हांगा, ते सदांच सांगत आसतात की आमी पेडण्या वचून जो आपणे विकास केल्लो आसा ताचे खातीर आपल्याक लोक निवडून हाडटलेच. आनी बाबू जसो लोकांक जाय तसो निवडून येतलो काय ना हें म्हाका दिसता 2027 आमकां कळटलें. पेडण्या खास करून लोकांचें म्हणजे तेंगशेर गोंयच्या सदांच लक्ष उरतलें. थँक्यू सो मच सर फॉर जॉयनिंग अस इन दीस इंटरव्यू. तर पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत, ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.